आज आंतरराष्ट्रीय योग दीस. योग फॉर ह्युमॅनिटी 8व्या योग दिसाचो थीम मुखेल कार्यावळ ताळगांवां श्यामाप्रसादार. आयकॉनिक से कॅथेड्रल आग्वाद किल्ल्यारूय योग. मान्सूनाचो नेट वाडटा. भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान मोल्या सावन दूधसागर धबधब्यावेली टुरिस्ट टॅक्सी सेवा बंद. फॉरेस्ट वायल्ड लायफ इको टुरिझमाच्या डेप्युटी कन्झर्वेटराची नोटीस. गोवा डेअरीच्या संचालक मंडळाचेर फळदेसायाचे पॅनल. आदलो अध्यक्ष माधव सहकारी. विठोबा देसायाचे पॅनल भायर. राजेश म्हणटा गोवा डेअरी बचाव पॅनल. जुलय सांग राज्यातल्या अंगणवाड्यो सुरू. कोविडाचे नेम पाळून अंगणवाड्यो सुरू म्हूण बायलां आनी भुरगीं कल्याण मंत्री विश्वजीत राणेन ट्विटरावरवीं केलें जाहीर. कर्नाटकात प्रो कन्नड ब्रिगेड सध्या ॲक्टिव्ह. हिंदी कोंकणी काळे फासपाचे मोहिमेर. कारवाराक कोंकणी उपरांत बेंगळुरूत हिंदीत काळे. प्रधानमंत्र्याच्या बॅनर बोर्डांक काळे. कारवार स्टायलीन. नॅशनल हेराल्ड केशीत राहुल गांधीक ईडीत बसोवन उजरावपाचो चवथो दीस. 4 दिसांत 40 वरां उजरायलो. काँग्रेसीचे देशभर राहुल बचाव जंतर मंतरार धरण्याक. ऑस्ट्रेलियाचो डेप्युटी प्रायम मिनिस्टर रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स गोंयान. INS हंसा आनी गोवा शिपयार्डान कार्यावळ. मुख्यमंत्री सावंत येरादारी मंत्री माविनान माल्साक दिलो येवकार. बनावट डॉक्युमेंट करून जमनी बळकावपाची म्हापशा पुलीस ज्युरिडिक्शनात 21 केशी. सगळ्यो SIT कडेन वर्ग. महाराष्ट्रात ठाकरे राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे महाआघाडी सरकार संकटात. 12 आमदार बेपत्ता. एकनाथ शिंदे गटांचे बंड. 21 आमदारांचो दावो. विधान परिषदेचेर बीजेपीन जिखले 5 सीट. गायक मुसेवाला खुनाचे चौकशेत मोठे यश. 2 मुखेल शार्प शूटरांक धरपाचो दावो. प्रियवर्त फौजी आनी काशिश ह्या आरोपींक धरून चौकशी सुरू. जम्मू काश्मीरात आतंकवाद्या आड मोहिमेक नेट. बारामुल्ला पुलवामात 2 वेगवेगळ्या चकमकींनी 3 पाक प्रशिक्षित आतंकवाद्याक मारले. 36 वरांत मारले एकूण 10. ₹1300 कोटी रोहा ते ठोकूर कोंकण रेल्वे मार्गाचे विद्युतीकरण. प्रधानमंत्री मोदीन उडपी, मडगांव आनी रत्नागिरी सावन इलेक्ट्रीक ट्रेनिंग दाखयलो व्हर्च्युअल बावटो. दोतर पंकज सायनीकराचो 24 वरांत 5598 सूर्यनमस्काराचो नेवो रेकॉर्ड. फाटलो योग दिसाचो 5445 सूर्यनमस्कारांचो आपलोच रेकॉर्ड मोडलो. कोमुनिदादीचे अधिकार घेवंक कोडात दुरुस्तीक सरकारी हालचाली. कोमुनिदाद म्हणटा कोड दुरुस्ती अधिकार सरकार विधानसभेक ना. कोमुनिदादीचे अधिवेशनात घेवचो पडटा थाराव. देशात कोविडाच्यो 12,781 नव्यो केशी. ॲक्टिव्ह केशी 76,000 वयर. पॉझिटिव्हिटी रेट टेकली 4.32%. जमनी बळकावपाची प्रकरणां उस्तूंक SIT खंयच्या नेमा सकयल. तपासाचेर जुईजाची देखरेख आसा काय ना. फास्ट ट्रॅक कोर्ट नेमतले काय ना. TMCचे सरकाराक प्रस्नार प्रस्न. तळावले LT लायनीचेर व्हड कोसळ्ळो. 4 पोल आनी 3 फेजीच्या 6 लायनीचें लुकसाण. फायर ब्रिगेडीन रस्तो केलो क्लियर. वीज खाते लागले रिपेर कामांक. शरद पवार आणि फारुख अब्दुल्ला उपरांत गोपाळ गांधींनी विरोधी आघाडीची राष्ट्रपती उमेदवाराची ऑफर न्हयकारली. NDA उमेदवार आड विरोधकांचो उमेदवार सोद चालू. बरे गजालींचे जाता राजकारण. देशाचे दुर्भाग्य. आयचे निर्णय ह्यो फुडाराच्यो सुदारणा. अग्निपथाचेर चलिल्ल्या रणकंदनाचो उल्लेख करिनासतना प्रधानमंत्री मोदीची जाप.
मार्केट पॉझिटिव्ह उक्ते सेन्सेक्स 300 पॉयंट्सांनी वाडलो, पावलो 51,000 वयर, निफ्टी 15,000 वयर.